हणजूण कायसो आणि शापोरा वाठारांतल्या लोकांनी मंगळारा उदकाक लागून म्हापशेच्या भौशीक बांदकाम खात्याचेर घागर मोर्चा व्हेलो। फाटल्या कांय दिसांच्यान लोकांच्या नळाक उदक येनाशिल्लें, ताका लागून चाळवल्ल्या लोकांनी घागर मोर्चा व्हरून निशेध केलो। हणजूण कायसो आणि शापोरा वाठारांत फाटल्या कितल्याशाच दिसा सावन नळ सुक्यार पडिल्ले। हाका लागून मंगळारा सगळ्यात तिडकिल्ल्या लोकांनी एकठांय जमून भौशीक बांदकाम कार्यालयात घागर मोर्चा व्हेलो। अभियंत्यांनी तांचे प्रश्न आयकून घेवन उदकाचो प्रश्न सुटावो करपाचें तोंडी आश्वासन दिलें। आता एक महिना वयर जालो, उदकूच आमकां सारकें येना। हांकां विचारल्यार ते म्हणटा कितें पायपां फुटले आनी कितें फुटले। बरें, ओके, मान्य आहा, पायपां फुटतात, आमी ना म्हणिना, पूण पायपां फुटली तो पळय सुपरवायझर म्हणटा आपणाक स्वता किशोर, तो येता 9 9:30 जावं 10 पयलीं येता आनी आमचो जर पयरो आसा आमकां ऑल्टरनेट डे उदक येता म्हणटकूच तो येता आनी ते बंद करता काम करपाक। बरोबर, काम करूंकूच जाय आनी ताका जर विचारशी बाबा किशोर आमकां उदक येतलें मरे, हें काम करूं, तुमच्या फुडल्या पयऱ्याक म्हणटा तो। लोकांनी कितले दीस जाले मदीं 4-5 दीस कितें करपाचें? सगळ्यांक टँकराचे म्हणजे आमचे कडेन इतली स्टोरेज कॅपेसिटी ना टँकर हाडून ते उदक स्टोर करपाक। आमचे कडेन आयदनां नात तसलीं, आमी करपाचें कितें? आतां हेणी लास्ट 3 पयरे आमकां अर्दे वर पासून उदक दिवंक ना। ते काम चालू आयज आनी फाल्यां 2 दीस, फाल्यां घालतले उदीक, कळ्ळें न्हू। आनी 6 म्हयने जातले आमचो तो प्रोसेस चालू आसा, सगळ्याक उदीक येतले हे आमकां खबर आसली, पूण सामकेंच एक पयरो सोडून दुसरो पयरो तरी एक धाडूंक जाय न्हू उदीक। अजिबात उदक ना, अजिबात उदीक ना। आता जे वापरतात ते फक्त टँकराचेर लागता, विकते घेता, सगळे विकते घेता। थोडे आमकां टँकर सर धाडटा, पूण ते कितले म्हणून? थोडी कडेन बोरवेल आसा, ते बावडे खाता ते काळी सामकी माती येता, रेबो कहो, तेंच्यांनी कितले फावटी कंप्लेंट केली आपणाक उदीक दी, थंय टँकर तांकां वचना। जो मनीस कोणा कडेन उलयना खंयच्या पंचा कडेन तेणी तेचे कॅन्सल करावे, नात न्हू कायद्यार। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।